गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भूमिका मुळगांवच्या ग्रामस्थांनी घेतल्या। शेतकारांसयत मुळगांव गांवच्यो मुखेल समस्या जाग्यार घालात। रात्रपाळी वेळार काम बंद दवरचें, पयलींच्या कामगारांक कामार घेयात आनी हेर मागण्यो बुधवारा जाल्ले जोड बसकेत मुळगांवच्या लोकांनी वेदांता कंपनी कडेन मांडल्यो। मुळगांवच्या लोकांची एक बसका बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात जाली। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आणि उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले बसकेक मामलेदार प्रवीण गावस, बीडीओ मांद्रेकर तसेच मुळगांव पंचायत मंडळा सयत कोमनीदाद, शेतकरी आणि देवस्थानाचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। वेगवेगळ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपले मुद्दे बसकेत उपस्थित केले। गांवचे हित सांबाळप शक्य ना जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली। गांवच्यो समस्या जाग्यार घालपा खातीर एक समिती निवडपाचो निर्णय बसकेत घेतलो। पंचायतीक दिसता की आमकां कन्सिडर करता शेतकी कमिटीची मिटींग आसले, डिसिंटींग, कंपेन्सेशन जाता तशें प्रत्येक कमिटीचे तेंचे इश्यू आसता। सो आमी खूब 2.5 वरां डिस्कशन केलें, हांवूय तांकां गायड केलें, डेप्युटी कलेक्टरान गायड केलें आनी आतां एक फायनल कमिटी फॉर्म केला जातूंत पंचायत मेंबर सगळे आसतले, जेपी आसतलो, आमदार आसतलो आणि प्रत्येक कमिटीचे 2 मेंबर आसतले, देवस्थान आसूं कमिटीला अशें। आनी ही परत एकदा 26 तारखेक मिटींग। त्यांचे थोडे इश्यू आसा, तांकां एक लायसनायझींग ऑफिसर जाय तो दिता म्हणटा पयलीं एग्री केला। तांचो दुसरो इश्यू आसा कंपेन्सेशन येयल्लें आसा, पण शेतकी कमिटी कितें म्हणटा, कंपनी कितें म्हणटा, आमी फक्त हाच्या कडेन अध्यक्षा कडेन दितले ते, पण अध्यक्ष कितें म्हणटा आपल्या कडेन दिवंक नाका म्हणटा, प्रत्येक जे फार्मर कितले 367 कितले तरी आसा तेंच्या कडेन दिवंक म्हणटा। सो कंपनीचो इश्यू कितें आसा, तेंचो ते KYC इश्यू आसा, हो एक इश्यू आसा। प्लस लोकांचें कितें आसा, फाटलीं 4-5 वर्सांचें कंपेन्सेशन थोडे त्यांचे म्हाका दिसता लिगल इश्यू आसा। मेन गांवांतल्या लोकांचो जी थर्ड शिप आसा ती तांकां बंद केल्ली। सो ताचेर तशें आसा, कंपनी म्हणटा आमी नॉर्म्सा प्रमाणे वता, हांव म्हणटा कंप्लीट ऑफ अथॉरिटी घ्या, पोल्युशन कंपनी पंचायतीक घ्या, लोकांक घ्या आनी तांकां लोकांक कन्विन्स करा, सगळे लोकांचे क्लियर कट लोकांक आमी हें सांगलेलें आसा। सो अशे प्रत्येक इश्यू आमी डिस्कस केल्ले आसा। गांवा खातीर आमची पंचायत सगळीच गांवा बरोबर आसतली। जर गांवांत कितें त्रास जाता जाल्यार गांवाक लागून आमकां पंचायतीक फुडें उबें रावचें पडटलें। आतां ही जॉयंट मिटींग आमी गांवा खातीर मागोवन जे गांवाचे कितें प्रॉब्लेम आहा, जे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जावचे आनी आमचो गांव सुरळीत जावचो, हेका लागून आमी हेंच्या बरोबर मिटींग घेतली। कित्याक हेंची मिटींग घेवपाकूय कारण आसा, कित्याक आमी इतली तांकां लेटरां केली, ग्रामसभेक जे डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी जो ठराव घातलेलो त्या ठरावाचेर तांकां इतली लेटरां करून सुद्दां तेंचो एकूय आमकां रिप्लाय येयलो ना। आमचेय तेन्ना पाशियेंस खंय तरी सोंपता न्हू, तेका लागून आमकां हांगा आवाज उठोवचो पडलो। आनी आतां जर हे मिटिंगेक आतां आमी आतां सगळी कमिटी काडटले, 10 जाणांची काडटले, एक आमी तेंचे कडेन पॉयंट टू पॉयंट डेट टू डेट घेवन आमी मिटींग घेतले। जर आमचे इश्यू सॉर्ट आवट जायना हांगासर, जे आमी इश्यूज घातलेले आहा, लेटराचेर बरोवन दिल्लेले आसा सगळे कामगारांक धरून सगळे, जर आमचे ते फुलफील जायना जाल्यार मागीर आमचो गांव फुडें सरोन कितें करूंक जावो तो करतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।